कुछ बायड टायगराक सदां तुमी अपोज केलो आनी सुकोटा भागांनी पयर टायगर मेळो सो आतां तुम्ही किती टायगर ना म्हणलें पयलीं टायगर मरप आनी टायगरा विरोध हांव टायगराक मेलो म्हणून ताचें अभिनंदन कोणी मारलं जर जाय जाल्यार तो गुन्नोच आसा कारण आमी आमच्या भागांनी टायगर हें दैवत मानतात आमचो विरोध टायगर रिजर्वाक आसा नॉट टायगर्स कळ्ळें न्ही टायगर रिजर्वान भितर सादारण 10,000 20,000 लोक जर तांकां डिस्लोकेट जाता जाल्यार ताचो विरोध आमकां आनी टायगर रिजर्व म्हणून न्ही टायगर हें आमचें अस्तित्व आसा आमी गांवांत भितर टायगराची पुजा करतात आमचो देव मानतात म्हणजे वागरे म्हणून आहा पळय न्ही तो टायगर सो हांव तें एन्जॉय करना की टायगर गेलो तांकां पनीश जावपाक जाय जर कोणी मारला आनी ताजी तस्किरी ताजें कितें करता जर जाय अत्यंत वायट गोश्ट आसा आमकां ही वायल्ड लायफ प्रिजर्व करपाक जाय कन्जर्व करपाक जाय आनी तांचें संरक्षण करपाची जबाबदारी आमची आसा थंय तुमी ते फाटीक येयले म्हणलें की ती सायडीन वाघ ना म्हणून चडशे आसले 70 येयले म्हणून सो आतां थंय सद्या वाघाचें मरण गावलें सो तो आसा वाघ ना आतां म्हाका तें कन्फर्मेशन कळपाक जाय न्ही वाघ आसतलो कितें आसा पळय कशें आसा आतां ओमकार हत्ती आयिल्लो आसा आतां आमी हत्ती हांगच्यान आसा म्हणपाक जाय न्ही कितले ते दीस तो आसा कारण विजिटर वाघ आसतले कळ्ळें न्ही सो म्हाका खबर ना कन्फर्मेशन हांव तातूंत भितर हें न्ही पूण वाघ आसले पसून जाले जर जाय जाल्यार अर्द गोंय टायगर रिजर्व करपाक आनी थिंगच्या लोकांक शिफ्ट करतलो जर जाय जाल्यार ताजो विचार जावपाक जाय टायगर आसा जर जाय जाल्यार तांकां आमच्यांनी मुक्तपणे तो भोंवपाकूय जाता अशें नॅसेसरिली सगळे लोकांक वॅकेट करून केन्ना तरी टायगर थंय येतलो 10 वर्सांनी म्हणून एक गांवचे गांव जाता नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी सगळ्यांक जर काडले जर जाय जाल्यार सादारण 20,000 लोकांक तूं हें कितें करतलो धरणान काडले आनी तांकां थंय व्हरून बसयले धरण जालें सॅक्रिफायस जालो परत वाघ जालो सॅक्रिफायस जालो प्रत्येक वेळार तेच लोक न्ही आनी हे मागणी करतात ते लोक जे आसात पळय न्ही टायगर रिजर्व जावपाक ते थंयचे लोक न्ही जे आरामान बसलेले आसात पणजेन ते आसतले पूण हाजो अर्थ असो न्ही की टायगराक एखादे वेळ डेथ जाले जर जायत इट इज व्हेरी सिरियस आमी ताजें समर्थन कोणाचें ना ताका कडकाचे कडक जे कोणी मारले जर जायत जाल्यार ताका शासन जावपाक जाय पूण एखादो मारला ताचे दात ना हातीचे पंजे बरोबर हांव तेच सांगता ताका कडकात कडक शिकारेक वयता तेंच्यांनी अशें मारलो असो अदम आसा तेंचो हय कितें आसपाक शकता जाल्यार ते चवकशी जातलीच ताजी ताजो माग घेवन ताजें सोदून काडपाक जाय कळ्ळें न्ही वी वॉन्ट टायगर्स आमी म्हणजे टायगर नाका हें म्हणनात फक्त टायगर आसा जर जाय जाल्यार इतके वर्सां ते रावताले तशें रावनी तांकां पूण तांचेर हें जावपाक जायना सरकार सदांच अस्तित्व ना म्हणटा जाल्यार पांचवो काय सवो वाग अरे अस्तित्व ना आमी अशें म्हणनात अस्तित्व आसतलें येतलें आतांय पळय हत्ती आसा पळय तो दिसता कळ्ळें न्ही पूण तो आमी गोंयचो म्हणटात अशें ना न्ही तें सो तुमी म्हणटा की टायगर आसले जाता पूण टायगर लोकांक आसल्यार शिफ्ट करचें तांकां तांच्या जाग्याचेर रावपाक जाय आनी कडक निर्बंध घालून आमी जे पोचिंग करतात तांचेर निर्बंध हाडपाक जाय म्हणून कंप्लीट 60 किलोमिटर बाय 60 किलोमिटर अर्दो गोंय टायगर रिजर्व करून लोकांक खंय घालतले मागीर 800 वर्सांच्या पयलीं आमचे जे म्हणजे हें आसात लोक रावतात त्या लोकांक हालोवपाचे म्हाका विरोध आसा पूण टायगर रिजर्व करिना जाल्यार कशें साल्वार जातले टायगर रिजर्व करपाक आनी बाकीचीं जनावरां आतां आसात ती कशी रिजर्व जाल्ली आसा म्हणजे साल्वार कशें जाल्ले आसात खुबशीं जनावरां जीं आतां आसा पळय न्ही ताका कायदे कडक करुया आतां आमी पळोवपाक जाय न्ही टायगर रिजर्व जाले पसून टायगर रिजर्व जालें जाल्यार अशें डेथ जावपाक शकना अशें म्हणटा टायगर रिजर्व जातकच एक लेबल लायले नंतर ते साल्वार कशें जातले जर टायगर रिजर्व घालून जे तुमी प्रोटेक्शन दिवपाक शकता ते आतां ते टायगर रिजर्व नासतना प्रोटेक्शन दिवपाक शकता न्ही सो आमी म्हणटात की कायदे हे करचे टायगर रिजर्वान जे तुमी कितें करपाक पळयता ते वेकेट करनासतना लोकांक थंय करपाक